Sir, are you moving for anticipatory bail, sir? I will inform. I will come for the remand. But what exactly has happened, sir? What We exactly? did not know actually what they have shown. So we are also waiting for them to give us some documents. Okay. Okay, So we have but- applied for the documents. But initially, Edwin has been arrested or detained right now? I think so. He's arrested. He's arrested. Okay. दोनों ही जो आरोपी हैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है 10 दिन का आणि ते दुसरे एक जिल्ह्याचे केंद्र सर पोलिसाच्या ओनराक झाला खबर तरी सोनाली फोगट जी अलग मर्डर केस आसा त्या केसीन 2 एक्यूज जे आशिल्ले सुखविंदर सिंग आनी दुसरो जो आशिल्लो ताका कोर्ट आमकां काल तांकां अरेस्ट केल्या तांकां DMC कोर्टा मुखार हाडले कोर्ट F1 तो अंजुना पुलिसांनी 14 डेज 14 दिसांची पुलीस कस्टडी मागिल्ली रिजन जे पुलिसांनी सांगलां ते आमकां जे कळ्ळां अशें की तांकां ही केस आसा ताका दुसऱ्या स्टेटींतले लोक इनवॉल्व आसा म्हणजे जे सुखविंदर सिंग आनी जे एक्यूज आहा दोगूय जाण ते हरियाणा स्टेटींतले आसा प्लस ताका पॉलिटिकल मोटीव आसूं शकता प्लस ताका ते प्रॉपर्टी मॅटर आसूं शकता हे जे सगळे गजाली जर फायंड आउट करपाक जाय तर तांकां 14 डेज पुलीस कस्टडी तांच्यांनी एक्चुअली एक्युजांची मागिल्ली पूण कोर्टान तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा पुलिसांनी तांकां सांगलें की बाकीचे 2 एक्यूज तांकां बीन धरले आसा सो त्यांची ती कस्टडियल इंटरोगेशन चालू आसा सध्या सो सध्या म्हापशा DMC कोर्टान तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा दिता स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि श्याम सुंदर फट्टे